नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. नारी शक्ती वंदना कायदो दुरुस्ती विधेयक संमत जालो जाल्यार लोकसभेत जाग्यांची वाड जावपाची शक्यताय. गरज पडल्यार बायलांच्या आरक्षणा खातीर म्हजे स्वताचे सीट सोडपाक हांव आसा तयार. मुख्यमंत्र्याची माहिती. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो विशय परतून एक फावट आयलो चर्चेक. बायला आरक्षणाच्या विशयावयल्यान काँग्रेसीची बायल अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाचेर केली खर टिका. म्हापसा आनी दोनापावला चोरी प्रकरणात पुलिसांक मेळ्ळा व्हड येस. गोंय आनी दिल्ली पुलिसांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान 6 आरोपींक केल्या अटक. दोन 2027च्या वेंचणुकेत आपूण वादलो आमदार दयानंद सोपटे आमच्या मदलो एकलो उमेदवार देंवतलो वेंचणुकेच्या रिंगणात, सांगता माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. भारतीय नौदळाचे जनक आशिल्ल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक विरोध करप चुकीचें. छत्रपतीच्या पुतळ्या खातीर फकत 440 चौखण मीटर जागो. आमदार आमोणकाराचे एमपीएक आवाहन. मोले पळसकट्टा महामार्गार गाडी आनी दुचाकी मदीं जालो अपघात. गाडयांचें जालां लुकसाण. गोंया भायली नंबर प्लेट नाशिल्ले गाडयेचें पासिंग जालें कशें, लोक मागतात जाप. आतां पळयात खबरो विस्तारान. नारी शक्ती वंदना कायद्या उपरांत देशभरांतल्या बायलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचेर चर्चा चालू आसतना गोंयांतल्यानूय एक म्हत्वाची म्हायती उजवाडाक आयल्या. ह्या विधेयकाक लागून लोकसभेच्या जाग्यांचो आंकडो खूब वाडपाची शक्यताय आसा आनी गोंय विधानसभेच्या जाग्यांचोय आंकडो वाडूंक शकता, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पळयात. नारी शक्ती वंदना कायदो दुरुस्ती विधेयक संमत जालो जाल्यार लोकसभेत सध्याच्या 543 जाग्यांनी 273 जाग्यांची वाड जावपाची शक्यताय आसा. हे फाटभुंयेर गोंय विधानसभेतूय सुमार 5 सुवाती वाडूंक शकतात, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पणजे आयोजीत केल्ल्या नारी शक्ती मंच कार्यावळीत उलयतना ताणें स्पश्ट केलें की गोंयांत कितले जागे वाडटले हाचो निमाणो निर्णय विधेयक संमत जाल्या उपरांत स्पश्ट जातलो. संसद आनी विधिमंडळांतल्यान बायलांक 33% आरक्षण दिवपा खातीर 2023 वर्सा हो कायदो संमत जाल्लो. फुडली जनगणना 2027 ते 2029 ह्या काळात जावपाची शक्यताय आसा. उपरांत मतदारसंघाची पुनर्रचना जातली. 2029 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेत बायलांचे आरक्षण चालीक लावपा खातीर कायद्यात दुरुस्ती सुरू आसा. हाचो आदार 2011 वर्साचे जनगणनेंतल्यान घेतले. मजगती ह्या निर्णयाक लागून धोरण तयार करपाक बायलांचो वांटो वाडटलो असो विस्वास उक्तायतना गरज पडल्यार बायलांच्या आरक्षणा खातीर म्हजी स्वताची सुवात सोडपाक हांव तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. नारी वंदन अधिनियम बिल म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल, हे बिल मांडटा आसतना ताका जें नांव दिलां पळय न्ही, तर नारी शक्तीक वंदन केल्लें आसा की प्रणाम केल्लो आसा, सॅल्यूट केल्लो आसा, हे पयले फावटी आसा. आमी पळयता की देश स्वतंत्र जावन इट ऑलमोस्ट 79 इयर्स हॅव कंप्लिटेड आनी ह्या 79 इयर्साच्या उपरांत म्हणजे खंय तरी 2023 हे बिल पास केलें. इतके दीस फक्त आमी जाका म्हणटा की गाजर दाखयताले. हे 2-3दा प्रयत्न जालो की हय 33% महिलांक रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून, बट कोणीच हे करूंक ना. ऑल्दो देशाच्यो प्रधानमंत्री महिलाय जावन गेल्यो, बट तांच्यांनी सुद्धा महिलांक नेतृत्व दिवचें, 33% नेतृत्व दिवचें हे तांकांय केन्ना सुचलें ना. म्हणजे महिलांक न्याय दिवचो, महिलांक हक्क दिवचो हे कोणाक सुचलें आसत जाल्यार मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक सुचलें आनी म्हणून तर तांच्यांनी हे बिल पास केलें. हे बिल 23 पास केलें, बट एक स्टेप फुडें वचून आमी म्हणटाले की आतां अमेंडमेंट कित्याक हाडटा की 2016 म्हणजे आत्तां जावपी 16, 17 आनी 18 ह्या 3 दिसाच्या सत्रांत हाजेर डिस्कशन आसा लोकसभेंतल्यान, आनी हे लोकसभेंतल्यान पास जाल्या उपरांत हे बिल 18 मिनिमम टू मिनिमम 18 स्टेटींतल्या विधानसभेंतल्यान पास जावपाक जाय. बिकॉज ह्या बिला फाटलो उद्देश कितें आसा, इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. म्हणजे पंचायतीनूय महिला रिजर्वेशन आसा, जिल्हा पंचायतीन आसा, म्युनिसिपालिटीत आसा, विधानसभेत आसा आनी लोकसभेत आसा. इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. ह्या बिलात 33% रिजर्वेशन जावपाक जाय. आतापर्यंत आम्ही पंचायती पासून ते जिल्हा पंचायती पर्यंत, म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावले,
पण ताका विधानसभेत आणि लोकसभेत पावूंक ना. म्हणून आमी जर म्हणटा की 2029 लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं जर 33% जावपाक जाय आसत जाल्यार हे बिल आतां, कारण सेन्सस आतां सुरू जाला, इन 2027 तो सुरू जातलो. इट वील टेक मायट बी 2 years ऑल्सो. म्हणजे आमी पळयता की सेन्ससाच्या कामात सुद्दां वर्स 1.5 वर्स वता. 2027 सेन्सस 28 सोंपू शकता आनी 28 जर सोंपलो जाल्यार ताज्या रिलेटेड जर ते करपाचे जाले आसत जाल्यार इट मायट बी डिले. म्हणून हातूंत परत अमेंडमेंट करून हे बिल 2029 जर आमकां पास करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी 2011चो सेन्सस हो कन्सिडर्ड करून हे बिल पास करपाचें थारायलां. आणि हे बिल पास करता आसतना बऱ्याच जाणांक, म्हणजे मॅडमीन जशें म्हटलें की दिस इज अ पुरुष प्रधान संस्कृती, थोड्या जाणांक दुखतलें असलें, हय अरे म्हाजो सीट वचत काय कितें, त्याजो सीट वचत काय कितें, बिकॉज 543 जे सीट्स आसा ते वाडून जे 273 एडिशनल सीट्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो विशय परतून एक फावट राजकारणात चर्चेचो विशय जाला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर बायलां खातीर 33% आरक्षण चालीक लावचो अशी मागणी आसा. पूण सुमार 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासतात. मजगतीं गोंय काँग्रेसीची बायल अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाचेर खर टिका केल्या. पळयात. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो प्रस्न राज्यांतल्या राजकीय मळार परतून एक फावट चर्चेक आयला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर 33% बायलांचें आरक्षण चालीक लावचे अशी मागणी आसा. फुडाराक 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासता. मजगतीं गोंय काँग्रेस बायला अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाक लक्ष केला. खरेंच सरकार बायलांक समान संद दिता जाल्यार भाजपाचे 33 आमदारांतले फकत 3 आमदार बायलां आसतना एकूय बायल आमदाराक मंत्रीपद कित्याक दिवंक ना असोय प्रस्न तिणें केलो. बायलां सशक्तीकरणाच्या दाव्यांक लागून आतां राजकीय आरोप आनी प्रतिआरोप चड खर जाल्यात आनी ह्या विशयाचेर नवी चर्चा सुरू जाल्या. डिबेटाक 1 वर्सभर दवरपाचे आनी तशें तें बिल 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण आता सडनली हे सगळें जाला आनी घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता, तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्राउनी पॉइंट्स मेळोवपा खातीर. पक्षाचो नसता. तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिझर्वेशनाचे पडलेले ना, महिलांक कितें सद्दां जर त्रास जाता तेचेय पडलेले ना, कसलेच कितें पडलेले ना. आता तुमी पळयात, टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभान. एज पर दॅट 33% रिझर्वेशन त्याच सिटांचेर जावंक जाय. इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाडोवन 800 सीट्स प्लस करतात. इतलेच जर महिलांचे रिझर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टिंग 543 सीट्सांचेरूच कित्याक 33% रिझर्वेशन दिना. सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आतां सेन्सस जावंक ना आणि आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनाउन्स करतल्यो. म्हणजे आयज गोंयांत 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो. आनी तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचें पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले. सो कम्प्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय तेका डॅमेजिंग आनी हानिकारक आसा. इतलेच तेंच्यांनी महिलांक फुडें काडला आनी इक्वल संदी दिला जाल्यार आयज भाजपाच्या लिस्टान 33 आमदाराच्या कॅबिनेटान 3 महिला आमदार आसात. तितूंतले एकूय महिलाक कित्याक अजून पर्यंत मिनिस्ट्री दिवंक ना की प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो जावपाचें. सी, लेट मी टेल यू अगेन, वी आर नॉट ओपोजिंग द बिल. द बिल इज नीड ऑफ द आर आणि तेजी गरज आसा. पण प्रोसिजर बाय विच इट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड, देर इज बीन नो डिस्कशन, नो डिबेट. इट शुड बी ओपन फॉर पब्लिक डिबेट आणि तेज्या मागीर हे बिलाचेर डिस्कशनां जावन फुडले कितें तो स्टेप घेवंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा आनी दोनापावला हांगाच्या चोरी प्रकरणात व्हड कारवाय जाल्या. गोंय पुलीस आनी दिल्ली पुलिसांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान 6 आरोपींक अटक केल्या. ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले
आनी फुडली चौकशी जातली. पळयात पुराय बातमी. म्हापसा आनी दोनापावला वाठारांतले 2 गोंयांतल्यो गाजलेल्यो चोरी प्रकरणांक व्हड यश मेळ्ळां. गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फाटल्यान जानेवारी 2026 सावन ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्ली. एसपी गुन्यांवाच्या मार्गदर्शना खाला सायबर सेल आनी उत्तर जिल्लो पुलीस हांच्या पंगडान पुराय तपास करून म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो एकठांय केल्यो. ही माहिती दिल्ली पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्याकडेन वांटून घेतिल्ली. ते उपरांत दिल्ली पुलिसांनी कारवाय करून 6 आरोपींक अटक केल्या. अटक केल्लो हो गट आंतरराज्य गुन्यांवांतय गुंतला अशें उक्तें जालां. ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले आनी फुडली चौकशी जातली. हे संयुक्त कारवायेक लागून चोरयेचें प्रकरण सुटावे जातले अशें मुखार आयलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकशाय नष्ट करता तांचे आड वेंचणूक लढतले अशें माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. देखून येता त्या 2027च्या वेंचणुकेत आपूण वा आदलो आमदार दयानंद सोपटे आमच्या मदलो एकलो उमेदवार म्हूण वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवतलो अशें पार्सेकारान स्पश्ट केलां. लोकशायेचें जतन करपा खातीर हो निर्णय घेतला असोय उल्लेख पार्सेकार हांणी केलो. आयकात. म्हाका एक निश्चित दिसता की दोगां भितरलो एकटो रावूंक जाय. हे म्हजें ठाम मत आसा. तुम्ही थारायतले सर. म्हणजे हे ठाम मत आसा. Yes. एकटो रावूंक जाय. म्हणजे ते बर्थडे कट ठरले का बर्थडे उपरांत म्हणजे ठरला? अशें तशें कित्याक क्लियर कट सांगा ना. क्लियर कट सांगलें न्ही. बर्थडे ठरला का त्याच्या उपरांत ठरले? जे बर्थडे ठरले ते थंय बर्थडेक गेल्ले कडेन एका मिनटान ठरता. आमी कोण कोणाक मेळना. अरे गोंय मरे हे. पार्सेकर किंवा सोपटे आसूंक जाय. दॅट वील बी हे ह्या मतदारसंघाचें भवितव्य. वास्को सड्यार उबारिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो खाजगी जाग्यात आशिल्ल्यान तो बेगोबेग काडचो असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान खर प्रतिक्रिया दिल्या. पयलीं ह्या जाग्यार कोयर उडयताले, मात शिवमोगींनी हो जागो निवळ करून अभिमानाची सुवात म्हणून रुपांतरीत केली. भारतीय नौदळाचे जनक आशिल्ल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक विरोध करप चुकीचो. देखून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या खातीर एमपीएन 40 स्क्वेअर मीटर तरी जागो सोडचो अशें आवाहन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केलां. आयज मुरगांवचे जे शिवप्रेमी आसा तांकां एक हांव सांगपाक सोदता की जे शिवप्रेमी जे फुडाकार घेवन तांच्यांनी स्वता छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आयज आमच्या सड्या जंक्शना कडेन जो उबारलेलो आसा तो हे सगळे मुरगांवचे शिवप्रेमी मेळोन हो कार्य केल्लो आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू उबारलेलो आसा तो जागो अनवॉन्टेड जागो आसलो, जो गार्बेज डंप आसलो, जो त्या जाग्याचे कोणाकूच पडलेले नासले. जे एमपी आयज आपलो तो जागो म्हणून क्लेम करता तेंची तुमी थंयसर पळयता बाउंड्री आसा, त्या बाउंड्रीच्या भायर हो जागो आसा आनी हो एक गार्बेज डंप जालेलो. सगळे शिवप्रेमीन मेळोन तो क्लीन केलो आनी थंयसर आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू दिसलो. आयज तुमी मुद्दाम थंय गेले जाल्यार इतले सुंदर थंय दिसता, इतले ब्युटिफिकेशन थंय जालेलो आसा. कोणें विचार सुद्दां करून आसा तो स्पॉट एक ब्लॅक स्पॉट आसा तो इतलो बरो सुंदर जातलो. आयज जेन्ना इतलो बरो सुंदर तो प्लेस जाल्लो आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज जेंच्यांनी स्वराज्याक लागून जे आपले बलिदान दिले, जेणे स्थापना केली स्वराज्याची, तेज्या उपरांत संभाजी महाराज यांच्यांनी सुद्धा लढाई केली मोगलांच्या विरोधात आनी जेजो निशाणी म्हणटा ते आमच्या मुर्मगांवान दिसता, आमच्या सड्याचेर दिसता. सड्याचेरूय आमचो एक किल्लो आसा आनी जो आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा ती टोटल सडा पर्यंत ती आमी म्हणटा ती आमची देस्तेरो कडेन पर्यंत 9 किलोमीटर जो आसा तो फूल किल्लो आसा. 9 किलोमीटर हो किल्लो आसा आनी किल्ल्याच्या मदीं आमचो सडा भाग स्थापन जाल्लो आसा, जेटी एरिया स्थापन जाल्ली आसा, बोगदा एरिया स्थापन जाल्लेली आसा, देस्तेरो एरिया स्थापन जाल्लेले. हेजे चिंग आमी आयजूय तुमी मुद्दाम आर्कायव्ज भितर गेल्यालो हो चिंग मेळटा. 9 किलोमीटर हो आसा आनी तेज्या भितर लोक स्थापन जाल्लेले आसा ते आसात, बट त्या भितर एमपीडीचे ऑफिस जे मेन ऑफिस आसा तेवूय ते किल्ल्याच्या सायडीक आसा. आनी जे धंदो आयज एमपीए करता
पोर्ट एरिया आसा त्यो बीन ती किल्ल्याच्या भितर आसा. स्टॅच्यू सुद्दां घातलो आसा. खंय तरी एमपीएन मातशे विचार करूंक जाय आसलो कित्याक बाबा अशा हिरोचे, असो मराठा हिरोचे थंयसर एक स्टॅच्यू घातलेलो आसा, ताका विरोध करचो न्हू म्हणून. आयज जे डिसिजन आयज हायकोर्टान दिलेले आसा हांव मान्य करता. आय अवॉइड बाय द लॉ. आमी लॉच्या कायद्याच्या विरोध केन्नाच वयपाना. बट जे शिवप्रेमी आसा ते शिवप्रेमींक खंय तरी दूख जाल्लेले आसा. सो हांव एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता एमपीए कडेन, जो तुमी म्हणटा जागो तुमचो, कितलो जागो? 40 स्क्वेअर मिटर. एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून बुधवारा मोले पळसकट्टा महामार्गार गाडी आणि दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला, तशेंच दुचाकी चलोवपी जखमी जाला. आता प्रस्न उपरासता तो गोंया भायली नंबर प्लेट नाशिल्ली गाडी चेकपोस्ट हुपून गोंयांत आयली कशी? हरशीं संबंदीत खाती सगळे डॉक्युमेंट चेक करतात जाल्यार हे गाडयेचें पासिंग जालें कशें, असो आता प्रस्न निर्माण जाला. पळयात. कडेन आसा जे जाग्यार मोलींच्यान एक्सयूव्ही गाडी फोंड्या वचपाक वयताली आनी फळसकाड्या वयल्यान जो लोकल जो आसा नागरीक तोय फोंड्या वचपाक वयतालो. पूण जे जाग्यार हांगा पुलीस रावता, पयलीं ट्रॅफिक पुलीस रावता, त्या जाग्यार आतां आयज सकाळी हांगा अपघात जाल्लो आसा. एक्सयूव्ही गाडी बरी स्पिडीन येयली आनी लोकल गाडी टर्न मारलो अशें ते म्हणटा. पूण तो आपूण सरळ वयतालो सांगता, पूण ताका मार लागले कारणान ताका हॉस्पिटलान व्हेला आनी एक्सयूव्ही गाडी जवळ जवळ भितर बरीच रानान भितर गेल्ली आसा. रस्तो सोडून भितर वयर चडलेली आसा. तेन्ना आतां ती गाडी भायर काडलेली आसा आनी ताका मार लागले आसा. आनी एक्सयूव्ही गाडी जवळ जवळ 15-20 दीस जाले म्हणटा ती गाडी न्यू घेतल्यार. पूण तिका नंबर प्लेट नासतना गोंयांत तिका एंट्री जाली, प्रवेश जालो आनी 15 दीस जाले घेवन जाल्यार नंबर प्लेट कित्याक लावना हेजेर कितें तरी निर्बंध आसपा जाय अशें दिसता. कारण नंबर प्लेट नासतना ती गोवा पासिंग भितर सरली आनी आतां हो फळसकाड्यार एक्सिडेंट जालो. आयज पुलीस ना म्हणून गाडी भरवेगान वयताली, पुलीस जाल्यार हांगा कमी स्पिडीन 60 स्पिडीन बी वयता अशें दिसता. पूण हांगा पळोवन गेल्यार तुमी हो अपघात जो जालो त्या अपघातान हांगसरलो लोकल ताका मार लागलेलो आसा आनी अपघात जाल्लो आसा. तेन्ना कुळी पुलिसांक हेची म्हायती मेळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी येवन हांगा पंचनाम केला. दोनूय गाडी हांगा आपल्या स्वाधीन मोले चॅकपोस्टार दवरपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. पयरा मायनिंगेक लागून जावपी धुल्लाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडात म्हणून थळाव्या शेतकारांनी मागणी लावन धरल्या. धुल्ल प्रदूषणापासून आमची सुटका करून प्रलंबित लुकसाण भरपाई दिली ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पयराच्या शेतकारांनी दिल्या. धुल्ल प्रदूषणाक लागून तिडकल्ले शेतकार एकठांय आयल्या. दिवचलच्या पयरा वाठारांत मायनिंगेक लागून व्हडा प्रमाणात धुल्लाचें प्रदूषण जाता. खणीक लागून जावपी धुल्लाचे प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडात नाजाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या शेतकारांनी दिल्या. पयराचे कुळ संघटनेन केल्ल्या मागणी प्रमाण गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन बुधवारा पयराचे साळगांवकर मायनी सयत शेतां आनी रस्त्याची पळोवणी केली. शेतकार आनी साळगांवकर मायनीच्या अधिकाऱ्याच्या हजेरेंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी प्रथमेश देसाय हांणी ही पळोवणी केली. आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की फाटल्या दिसांनी की तेंच्यांनी आमचे जॉयंट पोल्युशन आमचे इन्स्पेक्शन घेवचें म्हणून की शेतकारांचे आनी कंपनीचे साळगांवकर कंपनीचे कितें. तर फाटल्या दिसांनी तेंची इन्स्पेक्शन जाल्ली पण आमकां कांय इन्फॉर्मेशन मेळूं नासलें. तर ताका लागून आमी तांकां ईमेल आनी रिलेटर केल्लें आनी तेंच्यांनी तें आयज अटेंड केलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. आनी आमी तांकां दाखयलां आयज रस्त्याक कितलो धुल्लो आसा, कितें डस्ट पोल्युशन कशें जाता, नॉयज पोल्युशन कितलें जाता, क्रशराची कितें एक्टिविटीज आसा, व्हील वॉश कशें कितें केलां, टेम्पररी केलां, फक्त चुनो लावपाचें हात हे करपाचें काम आहा. आनी आमी शेतकाऱ्यांनी आमचो मेमोरंडम तांकां सारको पिसफुली मेमोरंडम कायदेशीर तांकां दिल्लो, फायल एक दिल्ली, तितून आमचे सगळे डिमांड्स आसलेले कितें कितें जावपाक जाय आनी आमचे कितें डिमांड्स आहा तेजेर तेंच्यांनी आयज पासून आमकां कांय रिप्लाय दिवना. ओके, म्हणून आमी आतां ते कितें जॉयंट आमचे इन्स्पेक्शन मागयलें पोल्युशन कंट्रोल पासून, ते येयले, तेंच्यांनी आमकां दाद दिली, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आतां कंपनी कडेन थोडे काही इन्स्पेक्शन आतां चालू आहा, सोंपोंक ना अजून. आतां सकयली शेताची सायट वयतली, आतां ते आमकां स्लीट कलेक्शन आनी हें सगळें दाखयतले कितें केलां तें कांय ना. ओके, ही आतां गाडी पळयता, हो आतां डस्ट, हे असल्या डस्टान आमी रावता. आणि बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा त्यांच्या विरुद्ध घेवपाचे आमी ठरयल्ले आहा. सगळे शेतकरी एक जातले आणि मोर्चा म्हणा किंवा आनी आंदोलनां म्हणा जे करूंक जाय आमची डिमांड पूर्ण करपाक लागून ते आमी करतले.
नाही हे कितके महिन्याला तुम्ही हे दिला लेटर आम्ही आता लेटर आमचे डिमांड आणि पोल्युशनाबद्दल लेटर जवळजवळ 4.5 महिने झाले दिल्ले हा ह्या 4.5 महिन्यांनी त्यांनी कसलीच ऍक्शन घेवंक ना म्हणून आमकां डायरेक्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करचे पडले आनी ते आयज हांगासर येयल्ले हा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केळशी असोळणांतल्या पुलाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या पुलावयल्यान दिसाक हजारांनी लोक यो वच करतात. मात सध्या पुलाची जर्जर स्थिती पळोवन लोकांच्या सुरक्षे कडेन व्हडलो धोको निर्माण जाला. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं बेगोबेग पूल दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी समाज वावुरपी वॉरन आलेमावान भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे कडेन केल्या. आयज एप्रिलाचे 15 तारीख मुगे फ्रेंडान म्हाका आपयल्लो सो हिंगा तुवें आत गायल्या भितर फूल आत भितर वयता ब्रिजी पोंदा सारको हो गॅप आहे बाबा सगळ्या आनी हिंग हाल कोणू पूण पटवलो भुरगीं जोर तर राती कडेन जायत फॅमिली हिंग येता पिक ऑफ द व्यू हिंग पांय घालपा देखून पिरान दिता पांय गायले पांय सारको भितर वयता ब्रिज इज एज गुड एज इट्स टर्निंग इनटू हाफ. You know, the MLA of Benalim also is of Aam Aadmi, the MLA of Asolna is of also Aam Aadmi. If you come closer also in Bogle, Degunile and a gap so it's very dangerous for the commuters. लोग आमगे लोग गोंयकार लोग in evening पासोया येता, वॉका येता, राना येता, in gap पे it's completely dangerous. So I'm requesting the government of Goa. So I'm requesting the government of Goa and both the Aam Aadmi MLAs bond koray तुमगेलो डेव्हलपमेंट सोशल मिडियाचे आणि ग्राउंडाचे आहे आणि जात तितू बेगीन इमिजिएटली हेचे एक्शन घे. ह्या ब्रिजी लागून हाल कोणागे जीव गेलो हेची जबाबदारी तुम घेवपाचो तुमचे पडलो जबाबदारी. त्याच भाशेन आमगे केडशे सरपंच पंचायता आणि आसोलना पंचायता मातशे तुम्ही बराबर हे आणि जे इन्स्पेक्शन करा आणि लेटर घालाय PWD. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू PWD बट दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस मॅटर. व्हेरी सिरियस मॅटर. लुक एट दिस हँड. इट्स गोइंग कम्प्लिटली इन यू नो एंड कितें पूण जाल्या हाल्या हे जबाबदारी कोण लोकां कितें जाल्या ब्रिज देखून वच जावपा आतां चोवपा गेल्यार भिरांत दिसत आसा की म्हाका फ्रेंडान आपयल म्हूण म्हाका कळटें. So please take this very seriously. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पंगडान भलायकी, सिवरेज व्यवस्थापन, भौशीक बांदकाम खातें तशेंच हेर अधिकाऱ्यां सयत साळ न्हंयत जोडिल्ल्या नाल्याची बुधवारा पळोवणी केली. ही पळोवणी फुडले 2 दीस चलतली अशें कळटा. साळ न्हंयतल्या प्रदूषणाच्या स्त्रोतां विशीं सविस्तर अहवाल तयार करतले अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वांगड्यान दिली. लेटर बरयल्ली गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिगार्डिंग देर आर 5 हे जे होल आहा जे रिलीज कोताय सिवरेज. वन इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारगांव, तेज फाटल्यान आहा तुगेलो SGDPA तुगेले ते कोण आमगेले तानिश्क आहा थिंगा तानिश्क कोलवा रोडाचेर. तिसरो आहा तो मागीर तेज आयल्यान तुगेलो कोंबा सिवरेज ती आनी तिसरो म्हणटाय तो ओपयो हिंगा म्हणटाय ते आमगेले कार्या बांदर. आतां फर्स्ट सोल्युशन आमगेले तुगेले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आमकां मेळ्ळा दोतोर तुगेले सुप्रिटेंडंट आनी आमचे बरें आहलेले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर प्लस तुगेले सिवरेज डिपार्टमेंट तुगेले PWD म्युनिसिपालिटी आनी हेल्थ आनी फर्स्ट सोर्स पळय आहा तो तुगेलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डॉक्टर हॅव एडमिटेड, दे आर ट्रिटेड, वॉटर इज रिलीज and they said within 15 days they will work on it to shut it down. SGDPA chairman and member secretary we will meet all of us. Okay. आणि तो सोर्स बंद करपा. तिसरो तुगेलो चवथो आहा तो मुखार मातशें येयलें जाल्यार कोंबा कितें जालां तेंगेली सिवरेज लायन फॉल्टी आहा. चेंबर इज ओवरफ्लोईंग. So that has nothing to do with the nala. So that they have agreed and admitted the department Sewerage Corporation that they are working on it to repair it. आता चवथो म्हणटा तो हांगा कार्यालय. This is a big disaster. This is a time bomb. हे सगळे बस्ती जाल्या आणि अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर हे तांकां करेक्शन करपाक मेळना. कित्याक
तेजे वयल्यान घर बांदलो आहाय, झोपडपट्टी बांदलो आहाय. ह्यो झोपडपट्टी तेमी आयडेंटिफाय करून मोडपा जायो नाजाल्यार ओपन करपा जायो. आमी चीफ ऑफिसर सांगला, तुगेलो सॅनिटरी ऑफिसर सांगला दॅट ही हॅव टू ओपन अँड गिव सो दॅट अ डॉक्टर ऑफ हेल्थ शूड इन्स्पेक्ट. सो आमी वी वॉन्ट टू वर्क टुगेदर विथ ऑल द ऑफिसर. आमी आमगेलें काम केलां की ऑन द ग्राउंड 1 by 1 सोर्स आम्ही दाखवून दिला. सारखे आम्हाला आता होल ते सोल्युशन हांव मागता सरकाराकडे, म्युन्सिपालिटी कडे आणि सगळ्याकडे. लेट अस वर्क टुगेदर. नाजाल्यार ही घाण एज अ सरपंच ही सगळी म्हाका घेवपा पडटा. आणि आमगेले ट्युरिझमाक इतले घाण जाल्ल्या वी आर वरीड. फाल्यां ट्युरिझम कवर जालें, नुस्तें मोत्ता, फीश खाय नाही जाल्यार आमी करपाक कितें? बिकॉज ऑफ दीस स्मॉल हँडफूल ऑफ मायग्रंट पीपल हू आर बीन एज अ वोट बँक वी हॅव टू सफर. गोंयकार, this we will not accept it and we will follow up. वो एरिया आमचो प्लांट आहा न्ही, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा परस लेवलान सकल आसा. सो हांगा नेटवर्क लायन घालपाकूय डिफिकल्टी आसा. तेका लागून आजून पासून कवर जालें ना. तुमी इवन चेंबर मॅन होल पळयलें जाल्यार दिस कळटलें तुमकां. 2 अडेज मीटर हायट आसा. हें सामकें सिद्ध जाता. समजलें, हें लेवल सारकें ना. आतां आमी आतां म्हणटा की डिफरंट डिपार्टमेंट्स आतां नाला WRD बांदता. WRD म्हणटा की आमी आमचें काम कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय. ते कसलें उदक सोडटा ते आमकां खबर ना. आमी पावसा खातीर बांदता. सो हे भाशेन ब्लेम गेम जाता. पण मेजर कॉज हांव आजून पासून म्हणटा, हेच्या पयलीं म्हणटालो, मेजर कॉज ऑफ ऑल द सिवेज दॅट इज फ्लोईंग इन नालास इज द सिवरेज डिपार्टमेंट इटसेल्फ. जे मॅन होल्स आहा पळय तुमी पळयला आसतलें, रस्ते वयल्यान जेन्ना सिवरेज वयर येता जाल्यार ओवरफ्लो जाता रस्त्याचेर, त्या टायमार ते खणटात मॅनहोला सायडीन आनी सकयल बुराक मारता आनी गटरां घालता आनी तेजे वयल्यान पुरयता. मागीर कोणा दिश्टी पडना. असले कितलेशे आसा प्लेसीस. आनी ते फायनली ड्रेनांतल्यान नाला येता. नालासून रिवर्सल 10 मीटर मुखार आहा. समजला कितलो फ्लो वयता पळय. आमच्या विलेजीन न्हंये पसून इतली फ्लो आसपाना ह्या टायमार एप्रिला म्हयन्यात. पूण हे इतली फ्लो आसा लोकांक. आणि सिवरेज डिपार्टमेंटाच्या चेंबरांतल्यान सपोज तूं नाला सोडटा जाल्यार ताजे अर्थ कितें जालो. काम जे करताले त्या टायमारसून आमी डिफेक्ट दाखयताले, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स दाखयताले कशे भाशेन सब स्टँडर्ड काम केल्लें सिवरेज डिपार्टमेंटाचें नेटवर्क घालता आसतना. आनी दॅट इज द मेन कॉज बेसिकली. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श